मोगाच्या बली भेटोंक राया सर्गीच्या राया दरबाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळदर गोपान तुझ्या तुका हसून तुका वर्णून बापा आमी आयल्या कुर्पे देण्याक अर्गां पाटोवन वेदी भोंवती जमल्या सर्गीच्या मानाक दैवीक त्या जेवणाक दादोस तूं कर आमकां. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. आपल्या 9व्या वर्साच्या जल्मा दिसा हे मीस अर्गां जावन दिता ॲशल रियाना रॉड्रिक्स. लॉरेन्स क्रासाच्या जल्मा दिसा मीस दिता रिटा रॉड्रिक्स. आपल्या जल्मा दिसा मीस दिता रुफिना रॉड्रिक्स. जॉन मस्करेनस आपल्या जल्मा दिसा हे मीस अर्गां जावन दिता. सांगात अर्गां मीस दितात स्टेला रॉड्रिक्स आनी शीला पिंटो. जॉय मोरसाच्या प्रत्येक इराद्या पासत मीस दिता क्लिफर्ड मोरस आनी कुटुंब. प्रत्येक इराद्या पासत मीस दिता बिजू के जोसेफ आनी कुटुंब. डेन्झिल ब्लॉसम आनी कुटुंब. ॲलन डिसोजाच्या बऱ्या भलायके पासत मीस दिता ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा आनी तांचे कुटुंब. ऑपरेशन सक्सेसफुल जावच्याक सफळ जावच्याक हे मीस दिता एंटनी सेरावो. सांगात प्रत्येक इराद्या पासत मीस दिता ॲग्नेस मस्करेनस. एलिझा कार्डोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता टेरेन्स कार्डोजा आनी कुटुंब. कुटुंबांतल्या सरले आल्मा पासत मीस दिता सुनीता कुटिनो. फ्रांसिस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर ग्लॅडिस डिसोजा आनी कुटुंब. घरचेवंत आत्म्या खातीर इवोन फ्रँक. राशल लोबोच्या आत्म्या खातीर मीस दिता विरा लोबो. जॉन फर्नांडिसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता जेसी जॉन, जॉयसी आनी स्टॅनली. जॉय मोरसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लोलिटा आनी ॲरन. हेनरी मार्ताच्या आत्म्या खातीर मीस दिता अरुण मार्ता. विन्संट प्रकाशाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता वायलेट. हेनरी मार्ताच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लेस्ली लोबो आनी तांचे कुटुंब. ह्या सर्व इराद्या बरोबर आमचे वैयक्तीक इरादे आता ह्या वेदी समोर आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्तांते मोगाच्यानो ह्या प्रस्तुत संवसारांत बरें काम करतल्यांक कश्ट वा उतरांनी आनी करण्यांनी पात्रांचे मनीस आमच्या समाजांत दराळ आसात. हाका निदर्शन जावन आयच्या पयल्या वाचपांत लोकांक तांचे गुन्यांव दाखोवन तांकां देवा थंय पाटी परतूंक उलो दिल्ल्या प्रवादी जेरेमियाचे विरोध लोक गुटमोळ करता आनी ताका नाश करूंक सोदतात. तशेंच शुभवार्तेंत सगळेंच बरें केल्ल्या जेजूक पात्रांक जो देव तयार जावनचे सन्निवेश आमी आयकता. तर मोगाच्यानो जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरें करता वा बरें आशेता तेन्ना आमकां कश्ट वा आसायाक तेन्ना आमकां कश्ट मेळचे सहज. तेन्ना आमचो भरोसो आमी जेजू थंय कंसया. ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचे बलिदान फावत बरें पेटोवचे खातीर आमी आदरलेलीं सर पदकां आमच्या मोतीक उडासा काडया. दुखेस्त काळजान सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवीदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kaputka, Somia kaputka, Krista kaputka, Krista kaputka, Somia kaputka, Somia kaputka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे परजेचे अपराध बगोस आमचे असत्कायेक लागून पातकाच्या बंदपासांनी आमी संपडल्या. तांतली आमकां कनवळायेन सुटय. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलो पडात गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात गडेन तो बुलून पासान पडटलो. आमी ताचे जैत व्हरतल्या आनी ताचे परिफोन घेतल्या. पूण एका बळवंत विरा सारको सरेस्पर म्हजे सवय आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलून पडटले आनी ते म्हजे जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुपळ जावचे नात. तांची ससनीक लस केदींच विसरून वची ना. दळबरांच्या सरेस्पुरा तूं नितीवंताची तपासणी करताय. काळजा मना तूं परकिताय. तूं तांचे कडचे घेतलय तें परीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सरेस्पुरा गायन करा, सरेस्पुराची स्तुती करा. कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टाच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या आकांताच्या वेळा सरेस्पुराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सरेस्पुरा, तूंच म्हजो बोळ. सरेस्पुरूच म्हजें काडाप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सोडवणदार. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. बिरांकोळ लारां म्हज्या वयल्यान पाशार जाली. उदकांतल्या आपायांचो लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुडायांचे सुळयेंत ताणें म्हाका पिचार केलो. मन्नाच्या पासांत हांव सांपडलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार सरेस्पुराक हांवें उलो मारलो. कुमकेक हे म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत हांव म्हजो ताळो ताणें आयकलो. म्हजी बोब वचून ताच्या कानाक पडली. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहया. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. ससनीक जिवीत दिता ती उतरां आसा तुजे लागीं. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवासो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळे सुदैवानी जेजूक पात्रांक म्हणून परत्यान फातर विंचले देखून जेजू म्हणालो बापाच्या पदवेन जायती वर्तनी कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत हांच्या भितरल्या खंयच्या कामां पासून तुमी म्हाका पात्रांक सोदतात जुदेवानी ताका जाप दिली बऱ्या कामा खातीर आमी तुका पात्रायना पूण तूं करताय ते देवनिंदे पासत तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय जेजून जाप दिली तुमी देव म्हण हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात की नात जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी देवाचें पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच बोंगोंक नजो तर म्हाका बापान धाडलां आसता हांव देवाचो पूत म्हण म्हणलें देखून हाणें देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात पूण ती हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात तरी हांव करतां तें पुणी सतमाना तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमचें मनांत चड आनी चड रिगतलें तितल्यार जुदेव ताका परतून धरूंक सोदी लागले पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो तो परत्यान योर्दान उतरोवन जुवांव आदीं स्नान दिवन आसले ते सुवातेर पावलो आनी थंय रावलो जायतो लोक ताजे सरशी आयलो ते म्हणटाले जुवांवन कसलेंच असर्यां केलें ना पूण ह्या मनशा विशांत जुवांवन सांगलें सक्कडी सत जालें अशें थंय सबार जण ताका सतमनोवंक पावले देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या वाचपांनी आमकां दोन विरोध मनोभाव वा दोन विरोध चिंतपाचे मनीस आमकां पळोवंक मेळटात आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयल्या प्रमाणे जेजून जायतीं बरीं कामां केलीं ताणें पिडेस्तांक गूण केलें कोडकारांक गूण केलें जायत्यांची पिडा शिडा गूण केली मेल्ल्यांक जिवंत उठयलें दिश्ट नातलेल्यांक दिश्ट फावो केली दंड सल्ल्यांक सवकासाय फावो केली विविध रितींनी कश्टोन आसलेल्यांक ताणें बुजवण फावो केली आनी हें सगळें सोम्यान देवाच्याच बोळान केल्लें पूण ह्या सोम्याच्या बऱ्यापणा खातीर दोन विरोध मनोभाव वा दोन विरोध चिंतपाचे मनीस आमी पळयता एका वाटेन सुम्याक निराकार करचे मनीस बरेंपण करता आसतनाय तांतूय कसली सूख सोदून काडचे जेजूच्या शिकवणेंत देवनिंदा आसा म्हणून फिर्याद मांडचे तसले मनीस खंडी जावन जायते बरेंपण जेजून केल्लें पूण जेजू थंय आसा तें बरेंपण वळखूंक तें सकलें ना तें दुसऱ्यान तांणी जेजू थंय आसलें तें देवपण वळखूंक तें सकलें ना तें जेजू ह्या संवसारींत जिवन आसतना मनशां सैम आनी देव सैम दोनी समासम रितीन आनी पुर्त्या रितीन ताचे थंय एकवटीत जावन आसले जेजू देव सैमान सांगत आस मनशां सैमान आमचे मदें जियेलो पूण ह्या जुदेव लोकांनी जेजूचें मनशाचें स्वरूप मात्र वळखूंक पावले ताजे थंय आसलें तें देवपण पळोवंक सकले नात आमी सर्व
देवातावनूच आमचे आरंभ जोडता वा आमचो हो जीव जोडता देवा वरवींच आमी हें जिवीत जियेता आनी देवा थंयच आमचें जिवीत पोंदा पावता वा सुफळ जाता आनी आमचे थंय देव जियेता अशें आसतना आमी सर्व देवाचींच भुरगीं जावन आसा आनी द्वितीनियम पुस्तकांत आमी पळयलें तर इस्रायल लोकां मदें नीती करता आसले देर वर जजस आनी ह्या नीतीकर्तांक उद्देशून देवानच तुमी जावन आसात देव म्हणलो उल्लेख केल्लो आमकां द्वितीनियम पुस्तकांत आयकूंक मेळटा आनी तोच उल्लेख जेजू आज परत करता जर देवान विसलेल्या आनी देवातावन प्रेरण जोडलेल्या मनशाक तुमी देव म्हणलो उल्लेख केला तर देवाचोच पूत जावन असो सोमी जेजू खंडी जावन ताणें हांव देवाचो पूत म्हणून उल्लेख करचें वायट न्हय वा देव निंदा न्हय ह्याच पासत जे लोक जेजूक खंडन करतात जे लोक जेजूक द्वेशितात वा विरोध करून आसात तांकां जेजू पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जबाब दिता हाच्या विरोध जावन आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या निमाण्या अवस्वर वा श्लोकांत आमी आयकल्या प्रमाणे त्या वाक्यांत आमी आयकल्या प्रमाणे जुवांचे उतर आयकून तें सतमानून जेजून करची ती करण्यो पळोवन जेजूक सतमानलो लोक तांणी जेजूक स्विकार केलो आयच्या पयल्या वचपांत असलोच मनोभाव आमकां पळोवंक मेळटा आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें जेन्ना इस्रायल लोकां मदें बोंब्या पुजा अदीक आनी अदीक सोडून आसली आनी जुदेव प्रधान याजक आनी पुरा जे तांचे कायदे पाळोवंक आसले ते पाळी नासतना खुशालायेन जिवन आसले असलें एक जिवीत जेरेमिया प्रवादीन खंडन केल्लें परत आनी परत देवाच्या बळानच वा देवाच्या उतरा प्रमाणेच जेरेमिया प्रवाद्यान प्रवादपण केलें आनी जायतें वायट आसलें तें सगळें जेरेमिया प्रवाद्यान खंडन केल्ल्या वेळार जेरेमिया प्रवाद्याकच निराकारणी वा दुरसोणें आयकूंक मेळ्ळें सगळ्यांनींतल्यान ताका लोक ताचेर उपराडतलो आनी असलो एक आकांत ताचेर आसतना तो देवा समोर वेता आनी देवा लागीं उलयता पूण कितलेय निराकारणी ताका भोगूंक मेळ्ळी जाल्यार तो केन्नाच निराश जायना कित्याक जेरेमिया प्रवादी जाण आसलो की ताजे थंय देव आसा देव ताजें बळवंत खडप जावन आसा आनी अशें आसतना देवच कोण आनीत करता तांचेर नितीचें फैसल उसरतलो तांकां लजेक घालतलो म्हणलो मनोभाव जेरेमिया प्रवाद्याचो जेजूक जायते निराकारणी भोगूंक मेळ्ळी विरोधपण भोगूंक मेळ्ळें तरी जें कितें बरें करूंक आसा तें ताणें करचें रावयलें ना जे निराकरणेचे ते वेळ आसलो तो जेजून अवकाश जावन घेतलो आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां विरोधपण भोगोवंक मेळटा जायते जण आमकां विरोध करतात पूण ह्या वेळार आमचो मनोभाव कसलो जायत्यो अडखळ्यो आसात त्यो अडखळ्यो आमी अडखळ्यो म्हणून चिंतून तितल्यारच रावतांगी वा त्यो अडखळ्यो उतरून अडखळ्यो म्हाका मेळिल्ल्यो अवकाश जावन आसा आनीक बरें करूंक म्हणलें चिंतून हांव बरें करतांगी कसलो मनोभाव म्हजो There are obstacles. Do I transform these obstacles into opportunities? म्हाका अडखळ येतना त्यो अडखळ्यो हांव एक अवकाश जावन घेवन आनीक बरें करूंक हांवें प्रयत्न करूंक आसा म्हज्या भाव भयणीनो बरेपणाक विरोधपण आसलेंच पूण आमी पातयेता तो देव बरो आनी आमकां तो बरें करूंक प्रेरण दिता तर आमच्या बऱ्या देवाचेर आमची संपूर्ण पातयणी आमची संपूर्ण बरवसो आमी दवरया
आनी आमी बरें देखून आमी बरें करीत या. कितलेंय विरोधपण आयल्यार आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण सांडचें नाका. आनी विरोधपण येता देखून बरेंपण करचें रावचें नाका. आमी सदांच बरीं जावन आसच्याक आनी हेरांकी बरें करच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता वास्तुका सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां सुका सर्वेस्पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता वास्तुका. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकुळदारा बापा, तुज्या वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो यत्न तुका फावो ते परें भेटोवंक आमकां कृपा दी. तांचो सदां वांटो घेवन ससनाची सोडवण आमी जोडेशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुज्या महिमेची वाखणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर्त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी दाखयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र, पवित्र दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी दुखाचे जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंचरगी दुखाचे जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarto so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù novian येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवन जुझे तिचो पती, भगवन धर्मदूता, आविलाची सांत तेरेस, कुर्साचो सांत सुवांव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशितांव तशें आमची पदकां आमगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुचय आनी सर आकांतांतली वाचय. कित्यारास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोग सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू तुझी वो मुंडो सर्गीचो सर्गीच्या काळान पसो. जेजू तूं आत्मीकान भूक बागोवचो
सासनिक जिवीत लाभोसो जेजू तूं मोचेत ये जिणी एक म्हज्या आदार जावन ये जेजू तूं मोचेत ये जिणी एक म्हज्या आसरो जावन ये जेजू तूं उसवाडाक्या सोमस्रासो पातका काळो पयस कसो जेजू तूं सडबोंडार सर मनशांचो सुळका सर्वांक लाभोसो जेजू तूं मोचेत ये जिणी एक म्हज्या आदार जावन ये जेजू तूं मोचेत ये जिणी एक म्हज्या आसरो जावन ये जेजू तूं मोचेत ये जिणी एक म्हज्या आदार जावन ये जेजू तूं मोचेत ये जिणी एक म्हज्या आसरो जावन ये प्रार्थया मोगाच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या यज्ञांत आमी वांटो घेतला देखून तुझा आदार आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार म्हजो शिसांवच्या खुशी व्हरताय गे क्रिस्तुसो पाटलाव कर म्हजो आसात माटी कोल्या गोंटेर सुकण्या पुन्हा म्हाका सुवात वस्ती करच्या म्हजो शिसांवच्या खुशी व्हरताय गे क्रिस्तुसो पाटलाव कर म्हजो मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत करसूचे करवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.